नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नाचेर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, NGO सरकारा आड एकठांय, विष्णूचोय जाहीर तेंको। कर्मचारी मागतात सरकाराकडच्यान लेखी उतर, उपास करतले खर। सनबर्नाचेर वाद, बायोडायव्हर्सिटी काउन्सिल, CZMA ची वागातोर सनबर्नाच्या आयोजनाक हरकत, वाठार वाट लागता म्हणून सांगूनय सरकाराची मान्यताय, आयोजकांचे कानार हात। पणजे पोटवेंचणुकेत काँग्रेस उमेदवारीक लॉबिंग सुरू, सुरेंद्र फुर्ताद, आर्थूर सिक्वेर, एजिल्डा सापेको तिगांचो उमेदवारीचेर दावो, काँग्रेस हावजांत भरले अर्ज। ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या नेटार वावुरपी टोळयांचो फोंड्या वाठारांत उपद्रव, व्यसनाच्या नेटार एक्सिडेंट, तळावलेच्या लोकांनी प्रकरण पावयले पुलिशे मेरेन। आनी खेळांत पश्चिम विभागी सब ज्युनियर फुटबॉल सर्त गोंयांत, यजमान गोंयची पयली मॅच बुधवारा मध्य प्रदेशा कडेन। खबरो विस्तारान। रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नाचेर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आनी NGO सरकारा आड एकठांय आयल्यात। बरोबर BJPचो आमदार विष्णू वागय कर्मचाऱ्यांक तेंको दिवंक फुडें सरला। सगळे फुडारी मंगळारा सांजे उपासाक बशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचे आझाद मैदाना वयले सभेक पावले। काँग्रेस म्हणटा गोंयकार सेक्युरिटीक वाऱ्यार सोडपी पर्रीकाराक पणजे भोंवपाचो अधिकार ना। विष्णू म्हणटा BJPक कापासतात असल्यार आपल्या तोंडाक टेप लावन दाखोवची। कर्मचाऱ्यांक सेवेत घेतले म्हूण कामगार फुडारी सरकारा कडच्यान लेखी उतर मागतात। उपास खर करपाचें सध्या तांणी थारायलां। गोंय रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांच्या युनियनाची पणजे आझाद मैदानार सभा जाली। सभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी सयत NGOनी मेळून BJP सरकाराचेर बरोच फोग काडलो। मुख्यमंत्री पार्सेकारान कामगारांचे प्रश्न तडीक लावचे म्हणून BJPचो आमदार विष्णू वाघ उलयलो। होच आमचो पक्ष आनी हेच पक्षाचे आमचे फुडारी 4 लोक सुद्दां जर हांगा धरणे धरपाक बसले जाल्यार आपले 10 लोक घेवन येतले। सत्ता जेन्ना आमच्या हातीन नासता तेन्ना आंदोलन करप आणि सत्ता जेन्ना हातीन येता तेन्ना मात सत्तेची पोळी खायला बसप। आणि अजूनही म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्याक आव्हान की तुम्ही या लोकांमुखार येवचे आणि तुमच्या तोंडान ताका सांगा। तुम्ही जर स्वतः आश्वासन दिले जाल्यार एक वेळ मानपाक सुद्धा लोक तयार आसतले, पण हांगा येवन सांगूंक जाय, तुमच्या मुखार येवन सांगपाक जाय, हे वर्तमानपत्रांतल्यान सांगून चलना। जरी तर तुम्ही तुमच्या धीरेत काँग्रेस पक्षा जेन्ना सत्तेर आशिल्लो आनी काँग्रेस पक्षा मुखार गायल्लो आनी काँग्रेस पक्षान मानून घेतला जाल्यार काँग्रेस पक्ष चुकलो आनी ताजेर माफी हांव मागतां। जरी तर हो सरकार तुमकां रस्त्यारूच पळोवपाक सोदता जाल्यार सरकारूय रस्त्यार पडटलो। पर्रीकार जो तर खरे प्रमाणीक आहा आनी हे पणजे इलेक्शन जो तर बाय इलेक्शन तो जिखू सोदिता तेणे हो इश्यू पयलो सेटल करपाक जाय, नाल्यार तेका रायट ना हिंग भोंवपाक। कर्मचाऱ्यांच्या युनियनाचो फुडारी अजित सिंग राणेन सरकारान लेखी उतर दिवचे म्हूण मागणी लावन धरल्या। युनियनान गोंयभर सभा घेवपाचे थारायला। बुधवार सावन कामगार आमरण उपास धरतले। फाल्यांच्यान जे आसा ते आमरण मरासर उपोषण करता आणि एक सुद्धा कामगारा माझ्या हात लागलो, माझं एक सुद्धा कामगार भितून दबावलो जाल्यार हांव तुमकां सांगता, मुख्यमंत्री यातल्या संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार कान उडे करून आहे, लक्ष्मीकांत पार्सेकर कान उडे करून आहे। संविधान सुद्धा मानतो ना हांव, कायदो तर मानतोच ना। हे आंदोलन जे आसा 40 मतदारसंघात सगळ्या गोंयच्या उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि सगळ्या तालुक्यांनी अशाच पद्धतीने बसीच्या बसी करून हे आंदोलन आम्ही गावागावांनी वतलोय आणि जाहीर सभा आम्ही घेतलोय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि तुळशीदास च्यारी। सनबर्नावेल्यान अंदूय वाद जाला। बायोडायव्हर्सिटी काउन्सिल आनी CZMA वागातोर सनबर्न दवरपाचे फावरार नात। पोरूय जाल्ल्या ह्याच पार्ट्यांची देख घेवन तांणी हें मत उक्तायलां। सनबर्न जाता त्या जमनीर गोरवां चरतात, पार्टेक लागून तणाक उजो घालतात। असल्या पार्ट्यांक लागून सगळे जमनीची वाट लागता म्हणून दोनूय सरकारी संस्थांक दिसता।
सनबर्नाक कोमनीदादीची जमीन कायम स्वरुपी दिल्ल्यान विजयूय सरकारा आड उलयलो, मात आयोजकांक खंय हाची कांयच कल्पना ना. वागातोर ह्याच सुवातेर डिसेंबराचे निमणे सप्तकांत सनबर्न जाता. इयर एंड पार्टीची सध्या नेटान तयारी चल्ल्या. ही जमीन गोरवा चरपाची, ते शिवाय जमीन कमनीदादीची. सनबर्नाक लागून ते वाठाराची वाट लागल्या. तण कापपाचे सोडून लासून उडयला. फाटल्या वर्सा सनबर्न जाल्या उपरांत केल्ल्या रिपोर्टान राज्य बायोडायव्हर्सिटी कावन्सिल आनी CZMAच्या वांगड्यांनी हे गजालीचेर खंत उक्तायल्ली. हे जमनीची वाट लायल्या म्हूण इन्स्पेक्शनात नोंद करून सुद्धा 2014 सनबर्न करपाक दिल्ल्यान बायोडायव्हर्सिटी मंडळाचो वांगडी डॉ. जुझे डिसोजान हणजूण पुलीस स्टेशनार FIR घाल्या. On that Wagator hill, it is a beautiful site, a grazing land, rich in biodiversity. I have taken a field inspection. I've gone there, studied the biodiversity. Sunburn has already created havoc. All the trees are cut there. The garbage has gone. Garbage is taken care of. What we have suggested that it should be taken by biodiversity. This project must be taken. This community fellows, they only want to parasite. दुसरे वटेन कमनीदादीची जमीन खाजगी व्यावसायिक कार्यावळी खातीर कायमची सुवात म्हूण दिल्ल्यान सरकाराच्या निर्णयाचेर फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आर्ग्युमेंट घाला. हे केबे म्हजे कडेन पेपर आहा की कोमुंदादीन जमीन अलॉट केल्ली आहा. ग्रेजिंग लँड हॅज बीन अलॉटेड फॉर टेम्पररी कमर्शियल पर्पजीस at Anjuna, and this grazing land has now been also earmarked as a permanent venue for Sunburn. I don't understand what is the interest of the government to identify a permanent venue. Are you a partner in it? Why should you do it? And the lack of clarity, the lack of transparency with regard to Sunburn makes everyone conclude that दाल में कुछ काला है. प्रुडंटान हाचेर सनबर्नाचो आयोजक शैलेंद्र सिंग आनी हरिंदर सिंगाक विचारले. तांकां खंय ह्या गजालीची कांयच कल्पना ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.